सांकवाळ पंचायतीत जंय 70% हिंदू आणि 50% लोक ओबीसी आसा थंय ओबीसीक आरक्षण मेळूंक ना हाची राज्य वेंचणूक आयोगान नोंद घेवपाक जाय। सांकवाळेचेर हो सदांच अन्याय जायत आयला, मात आमकां कोर्टांत वचपाचें ना। राज्यांतल्या पंचायत वेंचणुकेंत भाजप समर्थन आशिल्ले उमेदवार जिखतले म्हण विश्वास दक्षिण गोंयचो भाजपाचो अध्यक्ष तुळशीदास नायक हांणी उक्तायला। आरडीएक्स खातीर सांकवाळेच्यान प्रसाद नायक। आनी कोर्टान सगळे दारां बंद जाल्ले आसा। आमी लास्ट स्टेजीचेर आसा, फाल्यांच्यान नॉमिनेशनूय स्टार्ट जातलें। आतां कोर्टान वचप जावं आनी कितें करप, वृत्तय हाडप, पयलींच वृत्तय पडलेलो आसा सुप्रीम कोर्टानूय ओबीसी खातीर वृत्तय हाडलेलो, तो मागीर हायकोर्टान सांगलें की नथींग डुईंग, आनी परत तें वृत्तय हाडून ऑब्स्ट्रक्शन हाडून इलेक्शन जें सुरळीत जाता ताका कितें तरी आडकाठी हाडप हें म्हाजे मतीन सारकें बरोबर दिसता। जाता तशें जावं, कोणाक जिखता ताका जिखोनी, पूण हो इतलेंच मागता इलेक्शन कमिशना कडेन जो ओबीसीचेर सांकवाळेच अन्याय जाला। कित्याक कुठ्ठाळी जर सुद्दां गेलो, कुठ्ठाळी फक्त 10 to 20% आमचे हिंदू आसा कुठ्ठाळी पंचायतीन, आनी बाकीचे 80-70% दुसरे समाज आसा, पूण थंय सुद्दां 2 वॉर्ड रिजर्व जाता, आनी आमचे हांगा 70% हिंदू आसून सुद्दां आमचो एकूय वॉर्ड रिजर्व जायना। हेजी खंय तरी नोंद घेवची। तुमी जर पयलींच्यान पळयत जाल्यार जिल्ला पंचायत पळयत, आमकां ओपोजिशन म्हणटाले आमचे जिखपाना, पूण आमी जिखले। कित्याक मागीर जाले म्युन्सिपाल्टी, 13तले 12-11 म्युन्सिपाल्टी आमी जिखले। ओपोजिशन म्हणटाले आमी जिखपाना, वेगळे वेगळे इश्यू तयार करताले। मागीर म्हणटाले आमी 8 सुद्दां क्रॉस करपाना, एसेंब्ली 8 सुद्दां येवची ना, पूण आमी येयले 20। ही परंपरा जाल्ली आसा। लोकांकय आतां कळटा कोण डेव्हलपमेंट करता, कितें करता, कोण लोकांचें कल्याण करता। आमची भारतीय जनता पार्टी सोडून आनी हांगा कांयच ना। भारतीय जनता पार्टीच लोक कल्याण करतली, लोकां खातीर बरे बरे प्रोजेक्ट हाडटली। आनी आतां फुडली पंचायत इलेक्शन आसा, जर तर ते पक्षाचे अंडर जायना जाल्यार सुद्दां भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेडच कॅन्डिडेट